हांगा आमी नोडल टिचर्स जे आसा आमचे स्कुलांची तांकां एडवोकेसी वर्कशॉप दवरिल्लो. तातूंत आमकां प्रायमरी स्कूल, सेकंडरी स्कूल, हाय स्कूल्स ही जी भुरगीं हांचे जे टिचर्स आसा तांकां आमी हांगा सेन्सिटायझेशन आनी ट्रेनींग प्रोग्राम दवरलेलो. डिफरंट प्रोग्राम्स जे आमचे नॅशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आसा हे स्कूल पार्टिसिपेशन जाता. टिचर्स आमकां रिपोर्ट दिता. सो त्या प्रोग्रामा संदर्भात म्हायती दिवपाक आमी हांगा वर्कशॉप केल्लो. अरावंड 80 टिचर्स फ्रॉम PHC पोंडाचे अंडर जे स्कूल्स आसा आनी पणकईच्या अंडर जे स्कूल आसा ते टिचर्सांनी हो प्रोग्राम अटेंड केला फंक्शन. आनी त्या हेतून आमी अनेमिया मुक्त भारत, TB अवेरनेस, तशेंच RBSK जो प्रोग्राम आमच्या स्कूल हेल्था अंडर आसता, प्रिवेंशन कशें करप, स्कूल एनवायरमेंट कशें आपण निवळ दवरप हे ह्या नोडल टिचर्सांचें काम आसा. आनी तांकां जागृताय करपाचें आमी हांगा काम केल्लें आसा. सो डिफरंट हेल्था विशयी आमी तांकां जागृताय केली. कॅन्सर अवेरनेस प्रोग्राम ह्या बद्दल म्हायती दिली. सो आमी एक्सपेक्ट करता की दीस प्रोग्राम इज नॉट ओनली कन्सर्न्ड विथ द प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स ऑर एनी हेल्थ डिपार्टमेंट्स, इज ऑल्सो इन कोलॅबोरेशन विथ द टिचर्स आनी जे आमचे पॅरंट्स आसा तांकांय एकठांय येवन हांगा हेल्थ फॉर ऑल करपाची गरज आसा. दर वर्सा करता काय? दर वर्सा आमी हांव एडवोकेसी वर्कशॉप करता आनी तातूंत टिचर्स हे पार्टिसिपेट जातात. फोंडा प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी मडकय प्रायमरी हेल्थ सेंटर यांनी फोंडा आनी मडकय जी स्कूलां आसा त्यांचे नोडल टिचर्स आसा तांकां डेंग्यू, TB, मलेरिया आनी बाकीच्या रोगां बद्दल एक वर्कशॉप घेवन तांचे मदें एक जागृती केल्ली आसा. सुमारे 80 नोडल टिचर्स ह्या वर्कशॉपाक उपस्थित आशिल्ले. डॉक्टर स्मिता पार्सेकर हे फोंडा PHCचे जे हेल्थ ऑफिसर आहा तिणे आनी सॅनिटरी इन्स्पेक्टर मनोज नायक यांच्यांनी ह्या सगळ्या उपस्थित आशिल्ल्या टिचरांक योग्य मार्गदर्शन केल्लें आसा. डॉक्टर स्मिता पार्सेकर यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे गेल्ल्या जून आनी जुलय म्हयन्याक अजून पर्यंत मलेरिया, डेंग्यू आनी बाकीचे अशे अजून सस्पेक्टेड रुग्ण मेळिल्ले ना अशें सांगलेलें आसा. कारण तांच्यांनी जानेवारी म्हयन्या पासूनच लोकां मदीं विविध भागांत वचून जागृती केल्ली आनी ताका लागून अजून पर्यंत लोकांनी सतर्क रावल्ले आसा. आनी हेजे मुखारूय बीन लोकांनी सतर्क रावन हेल्थाक सपोर्ट करचो अशी तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.